गोंयांत पुरायपणान प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा। मुखेलमंत्र्याक खरें कितें जालां तें कोणाकच खबर ना। म्हण गोंय शिवसेनेन सय कॅम्पिंग चलयलां। सगळीं सामान्य मनशाची कामां पेंडिंग उरिल्लीं आसात। देखून गोंयांक पूर्ण वेळ मुखेलमंत्री दिवचो ना तर सरकार बरखास्त करचें म्हण पत्र शिवसेना राज्यपालाक पत्र करपाचें आसा। आर्टिक्स गोवा खातीर दिवचलच्यान चंद्रू मांद्रेकार। आज जर आमी गोंयांत पळयत जाल्यार पूर्णपणे प्रशासन हे ठप्प जाल्लें आसा। कारण चडशे जे मंत्री आमचे आसा, एक दोन जाण मंत्री तर हॉस्पिटलानूच आसा आणि बाकीचे मंत्रिमंडळातले कित्येक मंत्री हे आजारी आसात। आणि आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकार हाका कितें जालां तें नेमकें आमकांय खबर ना, कारण तांणी कोणें डिक्लेअर करूंक ना। पुणून तो अमेरिकेक वचत आसता, एक आजाराचे निमित्त घेवन तो अमेरिकेक वचत आसता। खरें ताका कितें जालां तें आमकां कोणाकूच खबर ना, कारण तांणी डिक्लेअरूच करूंक ना। म्हणून आमी एक सिग्नेचर कॅम्पेन चलयता। आमी काल डिक्लेअर केल्लें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन की आमी पूर्ण गोंयांत सिग्नेचर कॅम्पेन चलोवपाचें आसा, स्वाक्षरी मोहीम आंखपाची आसा। ताच्या अंतर्गत आमी लोकां मेरेन वतले, लोकांचे कितें प्रश्न आसा तांकां जर आमचे पडटा जाल्यार ते आमकां सही हांगा दितले। आनी खुबश्या लोकांनी हांगा सही केल्ली आसा, तांकांय तें मान्य आसा की प्रशासन ठप्प जाल्लें आसा। कित्येकांची कामां ही पेंडींग उरिल्लीं आसा। खंयच्याय डिपार्टमेंटान जर वचच्या जाल्यार थंय फायली पेंडींग आसता, कामां आमची पेंडींग आसता। सामान्य लोकांक खूब त्रास जाल्ले आसा। म्हणून ताज्या खातीर आमी सिग्नेचर मोहीम घेवन आमी गव्हर्नरा कडेन अपील करतले की हे सरकार आसा तें बरखास्त करचें, नाजाल्यार कशा तरेन आमकां एक बरें प्रशासन दिवपाक फूल टायम मिनिस्टर नेमचे, नाजाल्यार हे सरकार बरखास्त करा आणि लोकांक एक चान्स दिया परत जाय ते सरकार निवडून हाडपाक। ही आमची मागणी आसतली आनी आमी ती मागणी घेवन आमचे गव्हर्नर मृदुला सिन्हाजी हांचे कडेन वचून ते दिवपाचे आसा। तुमकां खबर आसा की आतां मायनींग तुमची हो बेल्ट आहा तो मायनींग इफेक्टेड, आनी हो मायनी सुरू करता म्हणून आमकां ही फटींगपणां सांगता। कित्याक मायनी ना जाल्यार तुमकां आतां हे मार्केटानूच तुमकां खबर आहा कितें जातलें हांकां गिरायक आनी कितें तें लोकां कडेन पयशेच ना म्हणूंक। आनी गव्हर्मेंट आमकां सांगत आसा, म्हणजे सरकार हें सांगत आसा की मायनी सुरू करतले, पूण मायनी आयज पासून सुरू करपाचें कांयच तेंच्यांनी मुवमेंट केल्लो ना अशें म्हाका दिसता। आनी आयच्या रस्त्यांची परिस्थिती पळयत जाल्यार थंय सुद्दां सामकी दुर्दशा जाल्ली आसा। आमी पयलींच फाटल्या दिसांनी कोलवाळे गेल्ले, थंय येईक विचारलेले की अशें आमी खुबश्या सब डिविजनांनी गेल्ले आनी डिविजनांनी की रोड्साच्या, आनी तांकां निवेदन दिल्लें, सांगलेलें हे चवथी पयलीं हे रस्ते करा म्हणून। चवथी पयलीं म्हणजे आतांच करूंक जाय आसलें, कित्याक तर आतां हे लोक हे पळय बाजाराक भायर सरतात गाडयो घेवन आपल्यो, जावं कोण घरा येतात जाल्यार आतां लोकांक रस्ते बरोबर ना आनी लोकांच्या बोल्सांनी पयशे ना। कित्याक हे मायनिंगेक लागून सगळी इकॉनॉमी ठप्प जाल्ली आहा गोंयची। आनी हेका लागून आमी आतां हे मोहीम राबोवन रेप्रेजेंटेशन मेमोरंडम आमचो गव्हर्नराक दिवपाचो आहा, ताका लागून आयज आमी हांगा बिचोलच्यान सुरू केल्ली आसा।